नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. विद्यार्थ्यांक मारूं नाकात, तांकां समजून सांगात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे शिक्षकांक आवाहन. गोंयांतल्या सगळ्या शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच पालकां वांगडा व्हर्च्युअल पद्दतीन साधलो संवाद. गांजो तस्करी प्रकरणात होण्याच्या तरणाट्याक अटक. पिसुल्ले कुमारजुवा वाठारांत बार्रान धाड घालून पुलिशेन जप्त केलो 1.5 किल गांजो. वाळपय पुलिशेची कारवाय. रायबंदर चोडण मार्गार 14 जुलै सावन धांवतल्यो 2 रोरो फेरीबोटी. फावटीक 15 कारी, 40 दुचाकी आनी एकाच वेळार 100 प्रवासी व्हरपाक सक्षम. अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायाची माहिती. एअर इंडिया विमानाची दोनूय इंजिनां बंद पडिल्ल्यानूच जालो अपघात. एअरक्राफ्ट एक्सिडंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोन जारी केलो 15 पानांचो अहवाल. गोयचे फामाद दोतोर फ्रांसिस्को कुलासो हांचे अमेरिकन सोसायटी ऑफ इकोकार्डिओग्राफीचे मानद वांगडी म्हूण निवड. काळजाच्या अल्ट्रासाउंड क्षेत्रांत बरी कामगिरी केल्ले खातीर जाल्या निवड. गोंयांत फोन चोरयेक गेलो वा चुकून शेणलो जाल्यार परतो मेळपाची गॅरंटी फकत 4%. फाटल्या 5 वर्सांत 36,575 मोबायल फोन गेल्यात चोरयेक. सापडले फकत 1,450. आता खबरो विस्तारान. गुळेवखदा प्रकरणात 70च्या पिसुल्ले कुमारखंड वाठारांतल्या ड्रग पॅडलराक अटक केल्या. हे कारवायेन दुबाविताची गाडी तशेंच सुमार 1.5 किल गांजो जप्त केलो. हो दुबावित फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ह्या धंद्यात आशिल्ल्याचें कळटा. हाचे आदीं लेगीत पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतिल्ल्याची म्हायती मेळटा. गोंयांत सध्या घुळे तस्करी जावपाची प्रकरणां बरीच वाडल्यात. गोंयच्या शारी वाठारांतूच घुळे वखदाची तस्करी जाता अशें आमकां दिसतालें, पूण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत तरणाटे ड्रग्साच्या धंद्यात घुसपल्यात. 70 सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ड्रग्साची तस्करी सुरू आशिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. 70च्या पिसुल्ले कुंभारखंड वाठारांतल्यान एका ड्रग्स पॅडलराक वाळपय पुलिसांनी अटक केली. अभय गांवकार अशें ह्या अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा. ताचे कडल्यान 1.5 किल गांजो जप्त केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अभय गांवकार हो तरणाटो फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ह्या धंद्यात आसा. कुमारखंड वाठारांत अभयान सोऱ्याचें दुकान घातिल्लें. ह्याच सोऱ्याच्या दुकानांतल्यान तो ड्रग्साची तस्करी करतालो. पुलिसांक हे विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून ताका धरलो. हे विशीं अदीक तपास सुरू आसा. तशेंच अभय गांवकाराक ह्या आदीं गांजो तस्करी प्रकरणांत अटक करून ताका शिक्षा लेगीत जाल्ली. पोरणे गोंय तशेंच वाळपय पुलिशेंत ताच्या आड गुन्यांव नोंद आसा. राज्यांत सध्या ड्रग्स आणि गांजा सारखे जे अंमली पदार्थ आसा हेजे सरासपणी विक्री आणि ताची तस्करी सुरू आसा. आमी अशें म्हणटा की शहरानच अशे अंमली पदार्थ आसा हेजो सरासपणे वावर जाता. मात 70 सारख्या ग्रामीण भागात आता ड्रग्स आणि गांजा सारखे जे अंमली पदार्थ आसा हेजे सरासपणे विक्री आणि तेजे तस्करी सुद्धा सुरू आसा. जे शहरातले भुरगे आसा हे ग्रामीण भागात सध्या ड्रग्स आणि गांजा खातीर हांगासर येवपाक लागलेले आसा. आणि काल शुक्रारा रातचे वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत एका भुरग्याक गांजा सकट अटक केलेली आसा. अभय गांवकर ह्यो 23 वर्सांचो तरुण रावपी वडाकडे होंडा 70 हेका पोलिसांनी 1.5 किलो गांजा सकट अटक केलेली आसा. सध्या तो पोलिसांच्या ताब्यात आसा आणि पोलिसांनी तेजेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. रायबंदर चोडण मार्गार 14 जुलै सावन 2 रोरो फेरीबोटी धांवतल्यो. फावटीक 15 कारी, 40 दुचाकी आनी एकाच वेळार 100 प्रवासी व्हरपा खातीर ह्यो फेरीबोटी सक्षम आसात. चोडणा ते रायबंदर मेरेन पावपाक हे फेरयेक 7 ते 8 मिनटां लागतली म्हूण अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान म्हायती दिली. शेनवारा रोरो फेरयेची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री उलयलो. आयज फाल्यां करीत निमणे कडेन सोमारच्यान रोरो फेरयेचो शुभारंभ जाता. 14 जुलै सावन चोडणा रायबंदरच्या उदका मार्गाचेर 2 रोरो फेरीबोटी धांवतल्यो. ह्या रोरो फेरयेचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातले. ह्या वेळार अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी संचालक हजर आसतले. शेनवारा दोनूय रोरो फेरयांची मंत्री फळदेसायान पळोवणी केली. एक फेरीबोट फावटीक 15 कारी, 40 दुचाकी आनी 100 प्रवासी व्हरपाक सक्षम आसा. ही फेरीबोट सुरू जाल्या उपरांत चोडणाच्यान रायबंदरा पावपाक फकत 7 ते 8 मिनटां लागतली. आयज हांगा ह्या फेरीन भितर म्हाका दिसता की 4 फेरीचो लोड एका बरोबर वता आणि ताचो ट्रॅवल टायम तुम्ही पळयलो रायबंदर टू आमचे चोडण
हो ट्रॅवल टायम आसा तो 5 ते 7 मिनटांचेर आसतलो. फास्टेस्ट ट्रॅक घेतले जर जायत जाल्यार 5 मिनटां, मदीं कितें प्रॉब्लम आयले जाल्यार 7 मिनटां. म्हणजे आमचो वेटिंग पिरियड पसून 3 मिनटां त्या एक हाजेर रावले जर जायत, एक फेरी बोट खंयच्याय परिस्थितीन भितर 7 मिनटां भितर थंय पावता, 3 मिनटां भितर लोडिंग जाता, परत 5-7 मिनटां भितर ते सायडीन पावता. म्हणजे दोनाचे जे सिक्वेन्स आसतले ते सिक्वेन्स मॅच जातले. सो म्हज्या हिशोबान 10 ते 12 मिनटाच्या वयर खंयचोच पॅसेंजर हांगा उरचो ना. म्हणजे हो टोटल टायम टू कवर अप ऑल दीस रिवर आनी वेटिंग इज नॉट मोर दॅन 12 मिनिट्स. सो हे प्रोजेक्शनान आमी जेन्ना काम करतात तेन्ना लोकांचो काम म्हणजे सकाळ फुडें जे भुरग्यांक लेट जाता जावं बाकीचे कोणाक स्कुलाच्या कामाच्या लोकांक हे मेळपाक जाय. सो त्या खातीर आमी बारीकशे एक रेवेन्यू बेज केल्लो. पूण तरी आसतना पॅसेंजराचे अजून पर्यंत आमी कांय हे केलें ना. फक्त जर पॅसेंजर ट्युरिस्ट आसलो जर जायत आयडेंटिफाय जालो जाल्यार तेजें मेकॅनिझम आमी ड्रॉ करतले. आमी आयज सगळे सदांच उठून वचपी पॅसेंजरांनी पास काडलो जर जायत 4 व्हिलराक ताका 600 रुपये पडटले. आनी जर ताणें पास काडलो ना केन्नाय येवपी पॅसेंजर आसा जर जायत गाडी येता जाल्यार ताका प्रत्येक फावटीक 30 रुपये भरचे पडटले. आमी ह्यो सगळे रेट्स आसा पळय न्ही त्यो परत एक फावटी रिव्यू करतले. आमी आयज सादारण ते आमकां इनकम जे आसा सादारण 50 लाख 56 लाख 60 लाख अरावंड आमकां इनकम वर्साक आसा पळय न्ही ह्या सगळ्या रुटांतल्यान ते 60 लॅक्स आसा. आनी आमचे एक्सपेन्सीस आसा ते 76 crore वीच डज नॉट मॅच एनी वे फॉर फायनान्शियल हाजे खातीर. पूण तरी आसतना आमी म्हणनात की हे सेवा आसा म्हणटकच सरकार ह्या लोकांचे आसा, लोकां खातीर सेवा दिवपाक जाय. आमी हें कार्य करीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अहमदाबाद विमान अपघाताच्या महिन्या उपरांत मुळावो तपास अहवाल सामकार आयला. एअरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोन 12 जुलयाक 15 पानांचो अहवाल प्रसिद्ध केला. मुळाव्या तपासा उपरांत विमानाची दोनूय इंजिनां बंद पडिल्ल्यान हो अपघात जालो अशें कळटा. 12 जुनाक अहमदाबादच्यान लंडन वचपी विमान AI-171 उड्डाणा उपरांत कांय वेळातूच एका बिल्डिंगेचेर कोसळिल्लें. हातूंत 241 प्रवासी आनी क्रू मेंबर मेळून 270 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या अपघातांत फकत एकूच प्रवाशी साल्वार जाल्लो. उड्डाणा उपरांत रोखडीच विमानाची दोनूय इंजिनां बंद जालीं. हाताक लागिल्ल्या कॉकपीट रिकॉर्डिंगा प्रमाण इंजिनां बंद जालीं तेन्ना एका पायलटान दुसऱ्याक विचारलें तुवें इंजिन कित्याक बंद केलें काय म्हणून. पूण दुसऱ्या पायलटान ताका जाप दिली आपणें इंजिन बंद केलें ना. तपासांतल्यान कितें भायर सरलें? उड्डाणा उपरांत कांय वेळातूच विमानाची दोनूय इंजिनां बंद पडलीं. इंधन कट ऑफ स्विच एका फाटोफाट एक बंद जाली. ताका लागून इंजिनांक इंधन मेळना जालें. एका पायलटान दुसऱ्याक विचारलें तुवें इंजिन कित्याक बंद केलें. दुसऱ्यान जाप दिली आपणें इंजिन बंद केलें ना. इंजिन परतें सुरू करपाचो यत्न केलो. एक इंजिन कांय प्रमाणात सुरू जालें पूण दुसरें सुरू जालें ना. विमान फकत 32 सेकंद हवेत आशिल्लें. इंधनात कसलीच समस्या नाशिल्ली. सवणी आदळपाची शक्यताय नाशिल्ली. उड्डाणा खातीर वातावरणूय बरें आशिल्लें. दोनूय पायलट वैजकी दिश्टीन बरे आशिल्ले. पायलटांक कसलीच समस्या नाशिल्ली. एका पायलटाक 8200 वरांच्या उड्डाणाचो अणभव आशिल्लो. दुसऱ्या पायलटाक 1100 वरांच्या उड्डाणाचो अणभव आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयचे फामाद दोतोर फ्रांसिस्को कलासो हांचे अमेरिकन सोसायटी ऑफ इकोकार्डिओग्राफीचे मानद वांगडी म्हूण निवड जाल्या. काळजाच्या अल्ट्रासाउंड क्षेत्रांत बरी कामगिरी केल्ले खातीर तांची ही निवड जाल्या. अमेरिके भायल्या दोतोरांक हो भोवमान मेळटा. हाची 6 सप्टेंबर 2025 ह्या दिसा अधिकृत घोशणा जातली. Yes, I have been honored, and it is a very, very rare honor. Only 3 people in the world get this honor, and for me, it is like a vindication or a just, helping me, to study more, not to say no in echocardiography, but that the road ahead is long, and I ultimately can do more and can achieve more also. But this is a very, very rare honor. Nobody else must have got in this side of the earth, but I have been honored. And this is something that makes me so very happy for all I have done through the years,
studying ECHO, developing ECHO, buying new machines, seeing the new applications, providing the patients with the reports which are helping them enormously, to acquire good treatment, and also to have a sort of liaison to me as a doctor who has done something and has gone out of his way to help the patients. गोंयांत तुमचो फोन चोरयेक गेलो वा चुकून शेणलो जाल्यार तो तुमकां परतो मेळत हाची गॅरंटी सामकी उणी. तुमी पुलिशेन कागाळ करून सुशेगाद आसात आनी पुलीस तुमकां फोन सोदून दितले म्हूण रावल्यात जाल्यारूय तुमचो फोन परतो मेळटलो हाची गॅरंटी फकत 4%. हे आमी सांगिनात. फाटल्या 5 वर्सांतल्या फोन चोरयांची आंकडेवारी पळयली आनी फोन परते मेळपाचें प्रमाण काडलें जाल्यार 100%तले फकत 4%च फोन पुलिशेन सोदून काडून दिल्यात. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत मोबायल फोन चोरयेक वचपाचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. वर्साची आंकडेवारी पळयली जाल्यार 2020च्यान 2024 मेरेन वट्ट 36,575 मोबायल फोन चोरयेक गेल्यात. तातूंतले फकत 1,450 फोन मेळ्ळ्यात. हेर बाकीच्यांचो पत्तो ना. 2020 ह्या वर्सा गोंयांत 4,500 फोन चोरयेक गेल्ले. तातूंतले फकत 135 सापडले. 2021 ह्या वर्सा 6,028 फोन चोरयेक गेल्ले. तातूंतले फकत 171 सापडले. 2022 ह्या वर्सा 8,295 फोन चोरयेक गेल्ले. हातूंतले 337 सापडले. 2023 ह्या वर्सा 8,995 फोन चोरयेक गेल्ले. तातूंतले 447 मेळ्ळे. जाल्यार 2024 8,757 फोन फारायल्ले आनी हातूंतले फकत 360 सापडले. हेर बाकीच्या फोनांचो पत्तोच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. नुस्तेमारी बंदीच्या काळात कोलवा आणि वेळसाव दर्यावेळेर पारंपारीक नुस्तेकार क्षमते परस चड बोटी वापरून नुस्तें मारतात असो आरोप ट्रॉलर धन्यांनी केला. हे पुरायपणान उच्च न्यायालयाचें उल्लंघन म्हूण ट्रॉलर धनी सांगतात. ही गजाल नुस्तेमारी खात्याच्या नदरेक हाडून लेगीत अजून कोणेच दखल घेतिल्ली ना अशें तांचें म्हणणें. मजगती सुवातेर वचून पळोवणी करपाचें आश्वासन नुस्तेमारी खात्यान दिलां अशें ते सांगतात. आता आमगेलो ब्रिडींग पिरियड चालू आहा फिशिंगाचो, तर सगळे मेकनायज सगळी टोटली बॅन आहा. पण आयज आमी हिंगा बिचीर कोलवा बिचीर येयल्यार जायते तेंगेले ट्रेडिशनल कॅनोज ते मोनोफिलामेंट नेट म्हळ्यार मोनोटवाइन म्हळ्यार तायस तेजे नेट घेवन भायर गेलो आहाय विच इज बॅन इन गोवा. मोनोटवाइन हो एक फर्स्ट पॉयंट आमगेलो. दुसरो पॉयंट म्हणल्यार आतां आमी कोलवा आहाय. आयज सकाळी फिशरीजान आमकां ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिलां ते 2 मोटर घेवन गेल्याय म्हण 9 HP तांकां इको पॉमिसेबल आहा हे बॅन पिरियड टायमार ब्रिडींग टायमार. सो ते 2 मोटर घेवन हे तेंकोडे लायव्ह फुटेज आहा सकाळीची ते 2 मोटर घेवन वयताय म्हण. हो सेकंड पॉयंट जालो. आनी आतां थर्ड पॉयंट म्हणल्यार तेंगेलो तेंकोडे विंची आहाय विच इज टोटली मेकनायज. आनी ते आतां हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनूच मागीर बोवाड घालताय की नुस्त्याच ना म्हण नुस्त्या जातो करतले ते ब्रिडींग टायमार मेकनायज कोताय आनी ते नुस्त्या बारीक जीव आहा तो मान उडयताय मागीर नुस्तें येता हुंयसर न्हू. आता सध्या ब्रिडींग पिरियड चालू आहा. फिशिंग बॅन आहा 61 days आणि परमिसेबल आसा 1 मोटर 9.9 HP. आता हे आता पळय आता हांगा फिशिंग करता तुमकां फाटल्यान दिसता पळय ब्लेटंट वायोलेशन ऑफ हायकोर्ट आनी ब्लेटंट वायोलेशन ऑफ हायकोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ हायकोर्ट. आता हे सगळे आहा पळय हे मोनोफिलामेंट नेट्स व्हरता सायज पळय तांची सायज कॅनोजाची व्हडली GPS पळय सगळे ब्लेटंट टोटल वायोलेशन करून आता ड्युरिंग प्रोडक्शन पिरियड आता हे फिशिंग करता. मागीर हेच बोबाड मारता स्कॅरसिटी ऑफ फिश जाता म्हणून. आमचो इमिजिएट आमची मागणी आहा की फिशरीज डिपार्टमेंटान हाजेर कॉग्निजन्स घेवपाचें आनी ऑनरेबल हायकोर्टान हाजेर एक्शन घेवपाक जाय.
सद्याक आमी आमच्या हायर ऑफिसराक आपयला ते येतले आनी लँडिंग जातकीर आमी एक्शन घेतले. पण इलिगली कितें आहा दर्या भितर येतकीर कळटले. पण तुमी कांय पळोवना हांगा येवन आतां? आमी आसा सकाळच्यान आसा. ना पण हांगा कांय पळोवना बोटी वयता होडी आहा कितें आहा भितर? केनो गेलाय गेला मोटर घेवन कितें तुमचे मनीस बी कितें धाडला काय तुमी हांगच्या भायल्यानूच पळयता? ना लँडिंग जातकीर आमी केनो गेलो पळय ताका मोटर कितले आशिल्ले तुमी पळयला? हांगा आतां हांगच्यान विजिबल जायना सो ते येतकीर आमी. पूण कितें तरी इलिगल एक्टिविटी आसा म्हणून आमी सकाळच्यान आसा. गोंयांत पावसाचो हंगाम सुरू आसून लेगीत गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांची उपाट गर्दी दिश्टी पडटा. खास करून मिरामार दर्यादेगेर शेनवार आनी आयतार पर्यटकांची गर्दी आसता. खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून सुरक्षा रक्षक परते वेळार दर्यांत वचपाक परवानगी दिनात अशें पर्यटक सांगतात. गोंय सन, सँड आनी सी लागून फामाद आसा. गोंयांत पावसाचो हंगाम सुरू आसून लेगीत गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडटात. चड करून सप्तकाचे शेनवार आनी आयतार ह्या 2 दिसा मिरामार दर्यादेगेर लोकांची उपाट गर्दी दिश्टी पडटात. पावसाच्या दिसांनी दर्या खदळलेलो आसता देखून पर्यटकांनी दर्यावेळ वचप धोक्याचे थारू शकतात. ताका लागून सुरक्षा रक्षक भरते वेळार उदकांत शिटकावणेचो तांबडो बावटो लायतात आनी दर्याच्या खोल उदकांत वचचें न्हय अशें सांगतात. गोंयांत येवन दर्यादेगेर वचूंक ना अशें जावपाक शकना. आमी आमच्या जिवाची जतनाय घेतात. तशेंच दर्यादेगेर सुरक्षा रक्षक वेळाच्या वेळार सुचोवण्यो दितात अशें पर्यटकांनी ह्या वेळार सांगले. अच्छा है मैम, देखो गोवा आए हैं तो बीच में तो लोग आएंगे, चाहे मौसम बारिश का हो या कैसा भी मौसम हो, लेकिन अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है इंसान को. मतलब सारा कुछ नहीं है कि लाइफ गार्ड पर उनको छोड़ दिया उनके ऊपर ही हमने. तो गवर्नमेंट का भी है तो कुछ अपना भी हमारा बनता है कि हम भी अपनी सेफ्टी खुद करें, लेकिन ज़्यादा आगे मत जाओ, आप इधर उधर रहो थोड़ा सा तो उसमें ठीक रहता है. मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है. रेड फ्लैग लगा रखा है और सेफ्टी के लिए यहाँ कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी हैं और आप ज़्यादा आगे मत जाओ, किनारे पर रहो तो कोई दिक्कत नहीं है. कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. आप घूमो, मौसम बढ़िया है, एंजॉय करो. आप तो एंजॉय करो. They told us, they warned us many times not to move around, and it was very safe. Goa is very safe. Okay. Even in the off seasons, we really love Goa. देखो यंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली को लिए थोड़ा डर सा भी लगता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और बाकी जो है एंजॉय कर रहे हैं, मौसम का एंजॉय बढ़िया है. सध्या आमी आसात मिरामार बिचाचेर आनी पावस सध्या चालू आसा. जुलय म्हयनो स्टार्ट जालो. पावसाचो हजेरी जी आसा ती लायलेली आसा. आमी जर पळयले जाल्यार मिरामार बिचाचेर डेली अशे हांगासर लोक आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आयज आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार जेन्ना मिरामार बिचाचेर आमी जर पळयली जाल्यार लोक जायते लोकांची गर्दी आमकां पळोवपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे हांगासर लोकांच्या सेफ्टी खातीर लायफ गार्ड जे आसा ते लोकांक गायड करीत असतात. जेन्ना म्हणजे उदक चड वयर येता तेन्ना ते लोकांक भितून धाडिनात. परत तांच्यांनी लोकांच्या सेफ्टी खातीर बाबा रेड फ्लॅग हांगासर लायल्या. मागीर परत बोर्ड लायल्यात की उदकान वचप ना, उदकान न्हावप ना अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगलां. आनी तांचे लायफ गार्डांच्या म्हणण्या प्रमाणे जर आमी पळयले जाल्यार शेनवार आयतार अशे क्राउड भरपूर आसता अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी सगळी कडेन आतां जर पळयलें हांगासर जाल्यार आमकां भरपूर अशे लोक दिश्टी पडटात. आनी जशी आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे लोक कमी जावपाचें कांय नांवच घेना. कितलोय तरी पावस लागलो तरी सुद्दां बिचांचेर लोक येतात, ट्युरिस्ट येतात. चड करून आमकां म्हायती मेळटा ते प्रमाणे ट्युरिस्ट भरपूर अशे आसतात. आनी लायफ गार्ड सुद्दां तांकां जायती म्हणजे जे गायड करपाक जाय ते गायड करतात. आनी उदकान समज जर कोण गेलो जाल्यार तांकां उदकान वचपाक दिनात. आनी कंटिन्यूस हांगासर लायफ गार्ड आसतात. समज जर कोण उदकान गेलो जाल्यार तांकां ते आपल्या तरेन म्हणजे कशें तांकां सांगपाक जाय किंवा अनाउन्स करून ते सांगतात की हांगासर बाबा खोल उदक आसा किंवा तुम्ही मुखार वचो नाका. ही सगळी जी लोकांची ट्युरिस्टांची सेफ्टी जी आसा ती हांगासर आसा. आनी लोकांक एक सांगपाक सोदता की पावस आशिल्ल्या कारणान लोकांनी किंवा ट्युरिस्टांनी हांगासर मस्ती करची न्ही. कारण म्हटल्यार कोणूय येतात, पितात आनी मस्ती करतात जाल्यार सध्या हो पावसाचो सीजन आसा. केन्नाय उदक वयर येता जाल्यार ट्युरिस्टांनी आनी त्याच प्रमाणे लोकांनी चिंतपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर.
शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक मारप योग्य न्हय, मारचे परस तांकां समजून सांगात. विद्यार्थ्यांक मारपाच्यो शिक्षकां आड कागाळी येतात तेन्ना आपल्याक वायट दिसता म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगता. शेनवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान गोंयांतल्या सगळ्या शाळांच्या विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच पालकां बरोबर व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. शेनवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान गोंयांतल्या सगळ्या शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच पालकां वांगडा व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. ह्या वेळार मराठी शाळा बंद पडपाचे खापर मुख्यमंत्र्यान पालकांचेरूच फोडले. तशेंच बालरथ फकत 3 किलोमिटरा मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक हाडपा खातीर आसात. अनुदानीत शैक्षणिक संस्थांनी ह्या नेमांचे उल्लंघन करचे न्हय. ज्या शाळांक आनीक बालरथ जाय तांकां त्यो बेगीनूच दितले म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. तुम्ही पळयलां आसतलें की आमी बरीचशा स्कुलांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर टायम टू टायम आमी रिनोवेट करीत आसा. खूब जाण म्हणटा की स्कुलांतले भुरगे म्हणजे आमी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद केली. आमी बंद करूंक ना. हांव परत एकदां सांगता, इट इज ड्यू टू म्हणजे स्कुलांतल्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक सिटी शहरांतल्या शाळेंत घालपाक शकले किंवा एडेड हायस्कुलांत घालपाक शकले म्हणून थंयसर भुरग्यांची संख्या कमी जाली म्हणून ती शाळा बंद जाल्या. सरकाराक स्वताहून खंयचीच शाळा बंद करपाची ना. म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता की एखाद्या टिचराचेर पुलीस कंप्लेन जाता, खंय तरी भुरग्यांक एखाद्या दुसऱ्या मारला म्हणून. कारण आतांच्या हातूंतल्यान भुरग्यांक मारप हो पर्याय न्ही. भुरग्याक आमी मोगान, लाडान किंवा भुरग्याक समजून सांगून खूब बऱ्या पद्दतीन शिकोवं येता. अशा पद्दतीच्यो जेन्ना कंप्लेन्स येता तेन्ना एज अ शिक्षण मंत्री म्हणून म्हाकाय दुखता. त्या ती शिकोवपाच्यो मॅथड्स, कारण आमी मूल्यवर्धनाच्या माध्यमांतल्यान आमी शिकोवपाच्यो मॅथड्स ज्यो शिकल्या त्यो शिकोवपाच्यो मॅथड्स आमी ताका शिकोवपाक जाय. हो विशय जो उरला तो स्कूल बस हो विशय, पण एक लक्षांत घेवपाक जाय सगळ्या स्कूल मॅनेजमेंटांनी, स्कूल बस ही विदीन 3 किलोमिटर चलोवपा खातीर आसा. ते 15 किलोमिटर आनी 20 किलोमिटरच्यान भुरगीं हाडपा खातीर न्ही. त्या खातीर तेंच्यांनी 3 किलोमिटरच्या हायस्कुलांतल्याच भुरग्यांक तांच्यांनी आपल्याक हाडची. आमी तेजी पुराय गॅरंटी आमी दीत आसा. आमी स्कीम फॉर्मुलेट करतले आनी जाता तितके बेगीन जेंकां पयलीं बालरथ दिल्ले आसा तांकांय बालरथ दितले. आयज आमी पळयता की एड्रेस करता आसतना म्हाका स्पेशल स्कुलाच्या भुरग्यांक बी हाजेर काही प्रमाणात जॉयन आसा. स्पेशल स्कुलांच्या भुरग्यां खातीरूय बी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो स्किम्स ह्यो गव्हर्मेंटाच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान आसा. आमी एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स हांच्या वतीन स्पेशली जे कावन्सिलर्स म्हणजे शांतीलाल मुत्ता हांच्या व्यतिरिक्त आमचे जे कावन्सिलर्स आसा ते भुरग्यांच्या बरोबर काम करता. विद्यार्थ्यांनी दर दिसा योगा करपाक सुरवात केल्यार तांचो शारिरीक आनी मानसीक भलायकेचेर सकारात्मक परिणाम जातलो. तशेंच तांची एकाग्रताय सुदारतली. देखून सकाळी प्रार्थनेच्या वेळार शिक्षकांनी विद्यार्थ्यां खातीर नेमान योग सत्रां दवरची अशें आवाहन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान शिक्षकांक केलें. तशेंच कांय मुळाव्या शाळांनी 1 वा 2 शिक्षक आसात. शिक्षकांची भरती सुरू केल्या उपरांत दर एका शाळेंत उणेच उणे 4 शिक्षक दितले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. योगा सारकिलो म्हत्वाचो टॉपीक जेका ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ग्लोब लेवलाचेर पावयले, तोच जर प्राणायाम आनी योगा आमी भुरग्यांक जर शिकयले आनी डेली करपाक लायलो जाल्यार तांच्या फिजिकल हेल्थात फरक पडटलोच पडटलो, बट डेफिनेटली मेंटल हेल्थात सुद्धा फरक पडटलो. तांचें कॉन्सन्ट्रेशन आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात वाडूंक शकता. म्हणून माझी तर रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या टिचर्सांनी योग जो आसा हो योगा तांकां रेग्युलर प्रॅक्टीस करून घेवची. आमच्या ड्युरींग द असेंब्ली पिरियड 15 मिनटां जर आमी योग आनी प्राणायाम जरी तांकां घेवपाक लागले जाल्यार पुराय दिसाच्या तांच्या शिक्षणाचेर खूब मोठो आनी बरो फरक पडपाक शकता. गोंयांतल्या स्कुलांतलो बदल तुमी सगळ्यांनी पळयला, विच इज द गोवा ट्रान्सफॉर्मल जर्नी इन द स्कूल एड्युकेशन. तशें जर पळयत जाल्यार पयलींची स्कुलां आनी आतांची स्कुलां तुमकां खूब मोठ्या प्रमाणात तुमकां फरक दिसता. मॅक्झिमम स्कुलांनी आमी मॉडर्न क्लासरूम एक तरी कमीत कमी दिवपाक यशस्वी जाल्या. ज्या स्कुलांनी प्रायमरी ना थंयसर आमकां आमी इन फ्युचर दितले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यांत काळजाच्या आताकाक लागून मरप्यांची आंकडेवारी बरीच वाडल्या. काळजाचो आताक येवपाचें प्रमाण उणें करपा खातीर जिवनशैलींत बदल करपाक जाय. हे विशीं लोकां मदीं जागृताय करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. जाल्यार सामकार आयिल्ली आंकडेवारी सामकी चुकीची आसा. काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्यांक आनी कसली दुयेंसां आशिल्ली काय कितें हें सोदून काडप गरजेचें आशिल्ल्याचें दोतोर शेखर साळकार सांगता. फाटल्या 10 वर्सांत गोंयांत काळजाच्या आताकाक लागून 44,101 लोकांक मरण आयलां. काळजाच्या आताकाक लागून म्हयन्याक सरासरी 367 जाल्यार दिसाक 12 जाणांक मरण येता अशें एका अहवालांतल्यान सामकार आयलां.
काळजाचो आताक येवपाचें प्रमाण उणें करपा खातीर जीवनशैलीत बदल करपाक जाय म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. जाल्यार काळजाच्या आताकान मरण येवपाचो आंकडो सामको चुकीचो आशिल्ल्याचे दोतोर शेखर साळकर सांगता. काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्यांक आनी कसले दुयेंस आशिल्ले काय ते तपासपाक जाय. फक्त काळजाच्या आताकान इतलो मोठो प्रमाणात लोक मरपाक शकना म्हणून दोतोर साळकर सांगता. हार्ट अटॅक्स ना, हार्ट अटॅक लायफस्टायलाचेर आमी प्रिवेंटीव हेचेर आमी लक्ष आमचें आहात आनी आमकां वेगळ्या तरेन आमकां ओरिएंटेशन लोकांक करपाक जाय. वेगळ्या तरेचे चॅक्स मेगा कॅम्पच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक आयडेंटिफाय करून आमकां कितलेय हार्टाचे केसीस गावले. केन्ना केन्ना लोक हांव आतां ब्लड टेस्ट बी आमचे पॅरामिटर्स 1 in 3 months चॅक करता, पूण लोकांक तशें बाय डिफॉल्ट हे सगळें करपाक जाय म्हणून करपाची गरज आहा. लायफस्टायल चेंज एक गरजेची गोश्ट आहा. हें आमी वेगळे तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. First of all, I am doubtful that data is correct. So that data has to be properly studied जावचो पडटलो. कळ्ळें न्ही. आतां कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज आहा, तातूंत स्टुडंट्स आसतात, हे आसतात, MCH आसतात, फुडें आसतात, पंडीएम आहा. जाल्यार तांकां भुरग्यांक सांगून एक लास्ट 2 वर्साचेर जर आमी 2-3 वर्साचेर सगळ्यो कार्डियाक डेथ तुमी जे म्हणटात की 3000 4000 कितें जाली, ती सारकी स्टडी करून तांची वर्बल ऑटोप्सी करची पडटली ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट्स. जे सर्टिफिकेट दिता न्ही, गोवा बोस्ट ऑफ व्हेरी हाय, म्हणजे ऑलमोस्ट 100% आमचे डेथ सर्टिफिकेट आसता सगळ्या लोकांचे. कळ्ळें. बाकीचे कडेन स्टेटी कडेन नॉट इवन 50% इज देर. कळ्ळें. आमचे ऑलमोस्ट एवरी डेथ इज रिकॉर्डेड अँड प्रॉपरली सर्टिफाईड बाय डॉक्टर. आता ते सर्टिफिकेशन बरोबर जालां काय ना हें पयलीं स्टडी करपाची गरज. कित्याक एवरी पेशंट डायज ऑफ कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्ट. कित्याक ते कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्ट जाल्यार तो बोलूच शकना. पण सपोज तुवें तितकेंच घालें आनी ताजे इम्पॉर्टंट कॉज तो घालूं ना, लायक कॅन्सर आहा ताका, किंवा ताका लिवर सेल फेलियर आहा, ताका HIV आसा, ताका आनी कितें दुयेंस आसा, तें जर तुवें घालूं ना जाल्यार एवरीबडी वील फील दॅट पेशंट इज डायड ऑफ हार्ट अटॅक. सो पयलीं सारको डेटा जाय, ताका स्टडी करची पडटली. ते भुरग्यांनी बसून ताका वर्बल ऑटोप्सी करची पडटा. वर्बल ऑटोप्सी म्हणजे सपोज आतां एक शेखर साळकार डेड म्हणून तुमकां एक सर्टिफिकेट मेळ्ळें, जाल्यार तुमी शेखर साळकाराच्या घरा कडेन वचूंक जाय. ताजे फॅमिलीक विचारून ताजे पेपर आसा जाल्यार ते पेपर स्टडी करपाक जाय. तो खरोच हार्ट अटॅक घेवन मेल्लो काय ताका आनी कितें दुयेंस आशिल्लें. सपोज त्या हॉस्पिटलान तो खंय तरी गेल्लो मागीर त्या हॉस्पिटलान वचून तुमी फायंड आउट करूंक जाय. सो हें फायंड आउट करून यू हॅव टू फायंड आउट दॅट एटलीस्ट 90% ऑफ द सर्टिफिकेशन इज करेक्ट. देन आय कॅन अंडरस्टँड दीस डेटा इज करेक्ट आहा तो. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आशपेकर. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.